देवाक स्तुती, देवाक महिमा. म्हजो देव सोबीत गायन भरला. तेची सोबीत गाय म्हजे भितर आसा आनी तो सोबीत गायचो सागर आसा. आमेन. Oh, hallelujah. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Love you, Jesus. Thank you, Abba Father. Praise you, Abba Father. Love you, Abba Father. Thank you, Holy Spirit. Praise you, Holy Spirit. Love you, Holy Spirit. या वेळार आमचे दोन्ही हात वयर उबारून आम्ही जिव्या देवाक अन्य भाशेन दिन वाचूया. ओब्रा सिंता बा शिखोत्र लांदे लेहेरा बा शिखात्र ओत्र मा सिखात्र लांदे लिब्रांता बा शिखात्र ओत्र मा सिखारा बांता बा तिले मात्रो लोको रोबो जिखात्र लांदे. ओ ग्लोरिया महिमा आराधना स्तुती वाखाणी जिव्या देवाक. ओब्रा सेंताला मात्र ओत्र मा सिखेत्र लांदे. ओ ग्लोरिया. प्रकाशनेचे पुस्तक 1 आणि 5वी ओळ आमकां सांगता. रेव्हेलेशन चॅप्टर 1 वर्स 5. आणि जेजू क्रिस्ताची कृपा आणि शांती तुमकां. हो खात्रेचो साक्षी मेल्ल्या मदलो मालगडो पूत संवसारांतल्या पाश्यांचो पाश्याय. तो आमचो मोग करता आणि आपल्या रक्तान ताणें आमकां आमच्या पातकांतली धुवन काडल्यान. मोगाच्या भाव भयणांनो, देवाची सोबीत उतरां आमकां सांगता ह्या वेळार प्रकाशनीच्या पुस्तकान. जेजू क्रिस्त आपली कृपा आणि शांती आमकां दिता. तो खात्रेचो साक्षी आसा आणि तो मेल्ल्या मदलो मालगडो पूत आसा. ह्या सगळ्या संवसारांतलो पाश्यांचो पाश्याय तो, धनयांचो धनी त्या देवान, त्या सोम्या जेजू क्रिस्तान तुका आणि म्हाका तो आमचो मोग करता आनी आमकां आमच्या पातकांतली आपल्या रक्तान धुवन काडल्यान. आमच्या पातकांतली हर एका वायट बारीक पातकांतली ल्हान व्हड पातकांतली ताणें आमकां धुवन काडल्यान आपल्या रक्तान. आपल्या रक्ताचो अभिशेक केला. अभिशेक केला मोगाच्या भाव भयणांनो. सामर्थ्यशाली देव आसा तो. त्या देवाक जी कोण मान सन्मान दितात, त्या देवाक जी कोण खालती रावतात, तेंचे सवे देव आपली कर्तृत्व दाखोवन दिता, आपलो मोग दाखोवन दिता. देवाचो मोग करुया मोगाच्यानो. कित्याक ताणें आमकां आमचे पासत व्हड किंमत दिल्या. आपल्या रगात आपलें मांस ताणें आमचे पासत दिला. आपणांगूच ताणें खाली गेला. त्या देवाक आमी दिन वाचुया. कित्याक तो आमच्या जिवितान आसतना आमकां केन्नाच कांय उणें आसचें ना. केन्नाच कांय उणें आसचें ना. विस्वास दवरुया मोगाच्यानो एकल्याच देवाचेर. तो एकलो स्वामी जेजू क्रिस्त, जाका अधिकार आनी पदवी आसा आमच्या जिवितार, जाका जिविताचेर आनी मरणाचेर अधिकार आसा, पदवी आसा. ह्या संवसारांतल्या हर एका वस्तूचेर अधिकार आसा. ह्या संवसारांतल्या पाश्यांचो तो पाश्याय धनी जावन आसा. तो देव आमचो मोग करता आनी ताणें आमकां आपल्या रक्तान नितळ केल्यान. मान दिवया मोगाच्यानो, मान दिवया देवाक, मान दिवया देवाच्या उतराक, मान दिवया, मान दिवया. कित्याक देवाचें उतर सामर्थ्यशाली आसा. आमकां आनीक दुसरी खंयचीच वाट ना आसा. एकूच वाट आसा आनी ती म्हटल्यार स्वामी जेजू क्रिस्त. ताचे बगोर आनीक दुसरी आमकां वाट ना. हें सदांच आमी मतीन दवरुया मोगाच्या भाव भयणांनो. खंयच्याय जाग्यार गेल्यार, आमी भायर गेल्यार, अमेरिका, लंडन, दुबय, खंयच्याय सुवातेचेरूय गेल्यार पासून आमकां एकूच वाट आसा आनी ती म्हटल्यार स्वामी जेजू क्रिस्त. आमचेच अस्तंगी आमकां कांय करूंक जायना. आयज देवाचें बळ आमचे भितर आसा, ताचो मोग आमचे भितर आसा. तो आमचो मोग करता म्हणून आमी ह्या संवसारान जी येता ताका सजमोन घेवया, ताका सजमोन घेवया. त्या देवाचो अनुभव करुया मोगाच्यानो. त्या देवाचो अनुभव करुया की खरोच तो आमचो मोग करता आनी आमचे पासत मेला. सजमोन घेवया, सजमोन घेवया आमच्या देवाक मोगाच्यानो. तेच्या लागीं वचोया, ताका सासपून पळोवया मोगाच्यानो. तो खूब बरो आसा. तो आमचो गवळी आसा आनी आमी ताची मेंढरां आसा. आनी तो आमकां एकाच हिंडान दवरता आनी आमकां बेगीच व्हरोंक येता मोगाच्यानो. तो आमचो गवळी आपल्या दुता सांगाता आमचो स्वामी आनी धनी आमकां व्हरोंक येता. त्या
देवाक आमी दिनवासूया मोगाच्यान, दिनवासूया. हर एक दीस, हर एका वेळार एकूच आमची चिंतप जाय, आमचो स्वामी आनी धनी आमच्या सांगात आसा. ओ हालेलुया. बासे मारातिला मा शाकेला बादोरांतेले लावाते नो साराबा दीना मा सातेला बा शित्रे. ते देवाक ह्या दिन वासूया, आराधना करूया, आराधना. ओ ग्लोरिया. ह्यो वेळ ताका वाखाणुचो, खऱ्या काळजान आणि प्रामाणिकपणान ताची भक्ती करात मोगाच्यान. एक फॉर्मॅलिटी म्हणून, एक आमकां कितें तरी देव दिता म्हणून त्याच्या लागीं वचो नाकात. ताणें संपूर्ण कायेन आमचो मोग केला म्हणून आमी देवाच्या लागीं वचोया. स्वामी म्हजो गवळी, कांयच म्हाका उणें ना. स्वामी म्हजो गवळी, कांयच म्हाका उणें ना. परतून हे गीत गावन आमी देवाक दिन वासूया, आमचे हात वयर उबारून. स्वामी म्हजो गवळी, कांयच म्हाका उणें ना. स्वामी म्हजो गवळी, कांयच म्हाका उणें ना. पांचवो चोरो मेता तुयें, स्वामी म्हाका विसो दिता. प्रसन्नी तोळ उदकांताय, स्वामी म्हाका आपूण व्हरता. पांचवो चोरो मेता तुयें, स्वामी म्हाका विसो दिता. प्रसन्नी तोळ उदकांताय, स्वामी म्हाका आपूण व्हरता. स्वामी म्हजो गवळी, कांयच म्हाका उणें ना. स्वामी म्हजो गवळी, कांयच म्हाका उणें ना. परतून एक पावट डिक्लेअर करूया. स्वामी म्हजो गवळी, कांयच म्हाका उणें ना. स्वामी म्हजो गवळी, कांयच म्हाका उणें ना. कांयच आमकां उणें आसचें ना, कित्याक तो आमचो गवळी आनी सतान आनी विस्वासान आमी मानून घेता जाल्यार मोगाच्यान आमकां कांयच उणें आसचें ना, कांयच उणें आसचें ना. ह्या संवसारानूय आनी सर्गारूय म्हज्या जिवाक नव्यान स्वामी म्हाका गोठाय दिता. खुशाल वाटे स्वामी म्हाका चलोवन व्हरता. म्हज्या जिवाक नव्यान स्वामी म्हाका गोठाय दिता. खुशाल वाटे वेल्यान
वेळार आमचे दोनूय हात वयर उबारून स्वामी म्हजो गवळी कांयच म्हाका उणेना स्वामी म्हजो गवळी कांयच म्हाका उणेना विश्वासान ह्या वेळार स्वामी म्हजो गवळी कांयच म्हाका उणेना 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 येस स्वामी म्हजो गवळी कांयच म्हाका उणेना कांयच आमकां उणेना येस लॉर्ड कांयच आमकां उणेना कांयच आमकां उणेना ओ मासेरा बाशेंदाला केली राबादे कांयच आमकां उणेना जिव्या देवा ओ ब्रासेरी बाशांदले ओ ग्लोरिया हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. थँक्यू जीसस. या दिसापासून त्या वेळापासून तू देव आसा आमच्या जिवितांतलो आनी बरो देव आसा. तुजें जिवीत आमच्या भितर आसा आनी आमी तें जिवीत घेवन चलता. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. आजच्या देवाचें उतर घेयात आनी हें उतर सामर्थ्यशाली आसा. आमेन. फर्स्ट कोरिंथकरान पहिली कोरिंथकरांचें पत्र 15 आनी 3 फर्स्ट कोरिंथकरान चॅप्टर 15:3 कितें म्हणटा? हांवें मानून घेतलें तशेंच हांवें तुमकां तें पयले स्वातेर शिकयलें. प्रेज द लॉर्ड. बागेत पावलो कितें म्हणटा कोरिंथकरांक? हांवें मानून घेतलें तशेंच हांवें तें तुमकां पयले स्वातेर शिकयलें. म्हणजे पवित्र पुस्तका प्रमाणे ख्रिस्त आमच्या पातका पासत मेलो. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. कितें म्हणटा? पवित्र पुस्तका प्रमाणे ख्रिस्त आमच्या पातका पासत मेलो. आनी 4थी लायन पळयात. ताका निकी पिलो आनी पवित्र पुस्तका प्रमाणे 3रे दिसा तो जीवन जालो. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. बागेत पावलो कितें म्हणटा पळयात? जें हांव शिकलां तें तुमकां शिकयलां. प्रेज द लॉर्ड. हांव जें शिकलां तेंच तुमकां शिकयलां पवित्र पुस्तका प्रमाणे. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. पवित्र पुस्तका प्रमाणे तो आमच्या पासत मेलो आनी पवित्र पुस्तका प्रमाणे तो 3रे दिसा जीवन जालो. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. पवित्र पुस्तका प्रमाणे. आमेन. हांव तुमकां लक्ष दिवंक सांगता हिंगा पवित्र पुस्तका प्रमाणे. आमेन. सो आमच्या जिवितान पवित्र पुस्तक हें चड म्हत्वाचें. प्रेज द लॉर्ड. हांव परतून देवाच्या उतराचेर कित्याक तुमकां भायर घालता? कित्याक आज ह्याच उतराक लागून आमी पयस आसा. प्रेज द लॉर्ड. ह्याच उतराक लागून आज तुमी पयस आसात. ह्याच उतराक लागून तुमकां स्वताची वळख ना. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. आनी ह्याच उतराक लागून तुमी फसतात. आमेन.
ह्याच उतराक लागून. कित्याक तुमचे भितर सताची वळख ना. कित्याक सत हें पवित्र पुस्तक आसा आनी पवित्र पुस्तक बागेत पळयात कितके सामर्थ्यशालीन ते म्हणटा पळयात. 1 कोरिंथियन्स चॅप्टर 15 वर्स 3 and 4. पवित्र पुस्तका प्रमाणे जेजू ख्रिस्त आमच्या पातका पासत मेलो आनी पवित्र पुस्तका प्रमाणे जेजू ख्रिस्त तिसरे दिसान जिवन जालो. आमेन. हें सगळें घडोवन येयलां पवित्र पुस्तका वरवीं आनी आयज त्याच पवित्र पुस्तकांतली उतरां आमी फटींग ठरयता. त्याच पवित्र पुस्तकांतली उतरां आज खोटेपणान आमी प्रिचींग करता. त्याच पवित्र पुस्तकाची उतरां आमी घेवन वेगळ्या भाशेन लोकांक फसयता. ना, अशें करूंक जायना. पळयात, हांव जें उलयतां न्हू बाबा, हांव फकत पवित्र पुस्तकाचेरूच उलयतां आनी हेर कांय हांव उलयना. हांव भायलें उलयना. हांव तुमकां शिक्षण दितना हांव तुमकां जें देवान म्हाका दिला गिफ्ट तें म्हटल्यार स्टडी, शिक्षक कशी. म्हाका देवान तुमकां शिकोवचें देणें दिलां. पळयात, वेगवेगळ्या भाशेची देवणी आसा, वेगवेगळ्या भाशेची. कोणाक मिरिकल्स करूची, कोणाक आनीक कितें करूचें, कोणाक. पूण म्हाका देवान पर्सनली गिफ्ट दिला तें म्हटल्यार शिकोवचें. प्रेज द लॉर्ड. शिकोवचें, डीपली शिकोवचें आनी चड म्हाका शिकोवचें तें म्हटल्यार देवाचें सत. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. पळयात, कितें जाता जाणा बाबा, भगवत पावलो कितें म्हणटा, हांवें मानून घेतलें तशेंच हांव तुमकां हांवें सांगलें. प्रेज द लॉर्ड. आनी तुमकां हांवें शिकयलें. भगवत पावलो कितें म्हणटा, हांवें मानून घेतलें. प्रेज द लॉर्ड. हांवें मानून घेतलें आनी हांवें तुमकां पासून शिकयलें. प्रेज द लॉर्ड. तुमकां पासून हांवें शिकयलें. प्रेज द लॉर्ड. कितें शिकयलें? पवित्र पुस्तका प्रमाणे. हें पवित्र पुस्तकान बरयलेलें आसा. ख्रिस्त आमच्या पासत मेलो. आमेन. आनी ख्रिस्त आमचे पासत पुनर्जीवन जालो. जो बागेत पावलू प्रिचींग करता, प्रगट करता, तोच आयज देवाचे भितर हांव तुमकां प्रगट करता. कित्याक पवित्र पुस्तकांतलें तुमकां म्हत्व सांगता. प्रेज द लॉर्ड. पळया, पवित्र पुस्तकाची एक अक्षर अशें करूंक जायना, अशेंय करूंक जायना. तुमकां तुमच्या बुद्धीन चलोवंक जाय. जर तूं इवन गव्हर्मेंटच्या ऑफिसान पासून वयता. हालेलुया. थँक यू जीजस. थँक यू जीजस. हालेलुया. प्रेज. Hallelujah, hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Oh, la brama mama seke tramant rusya kat labant ruse. Erebe dana klant ramant rusya katana manaseke. Oh, raba dana karahant rabase. Shi rebe rebe rebe. Shi rebe rebe rebe. Oh, lam pramant ruse rebe rebe. Hallelujah. Praise the Lord. पळयात, खंयच्याय जर तुमी कंपनीक वयतात जाल्यार थंय रुल्स आनी रेग्युलेशन आसात, नियम आसात. तुमी जर गव्हर्मेंटच्या ऑफिसान पासून गेल्यार थंय पासून तुमकां नियम आसात. प्रेज द लॉर्ड. थंय पासून तुमकां नियम आसात. प्रेज द लॉर्ड. थंय पासून तुमकां नियम आसात. आमेन. आनी ते नियम घेवन तुमकां चलोवचें लागता. तुमी गव्हर्मेंटच्या ऑफिसान आसात, तुमी तहसीलदारान वचात, आनीक खंयचे हितून एडवोकेट लागीं वचात, जज्जा लागीं वचात. थंय तुमकां एक रुल्स आसात. आनी ते रूल्स तुमकां फॉलो करचे लागतात. जर तुमी ते रूल्स फॉलो करूंक ना थंय तर तुमकां दंड येता. आमेन. तुमकां तेची फारीकपण दिवचें पडटा. हे संवसारांतले रुल्स आसात, हे मनशांनी दिलेले कायदे आसात. मागीर देवाचे नियम आनी शास्त्र कितले म्हत्वाचे आसा आनी तेच्या वरवीं आमचे सर्गीचे राज डिपेंड आसा. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. हांव कितें सांगूंक सोदतां मोगाच्या भाव भयणांनो, आयकात. हें सत जावन आसा. तुमी सता कडसून लांब वचो नाका. कित्याक जेजू ख्रिस्त हें सत तुमकां प्रगट करतलें पवित्र पुस्तक आसा. आमेन. आनी त्या पुस्तका वरवीं तुमकां सर्गा राज्याची चाई दवरलेली आसा. प्रेज द लॉर्ड. जी कोण ही चाई घेता तेका सर्गीचें राज उक्तें जाता. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. कित्याक भागयत पावलो हेंच सांगता. 1 कोरिंथियन्स चॅप्टर 15 वर्स 3. आमेन. पयली कोरिंथियन्स पत्र 15 3 वर. हांवें मानून घेतलां तशेंच हांव तुमकां सांगता. प्रेज द लॉर्ड. हांवें मानून घेतलां तेंच हांवें तुमकां शिकयलां म्हणटा. पवित्र पुस्तका प्रमाणे. आमेन. पळयात कितको फोकस घालता भागयत पावलो. पवित्र पुस्तका प्रमाणे. जें कितें पवित्र पुस्तकान बरयलेलें आसा त्या प्रमाणे भागयत पावलो चलता. प्रेज द लॉर्ड. भागयत पावलो ह्यो जुदेव आसलो. प्रेज द लॉर्ड. भागयत पावलो ह्यो जुदेव आसलो आनी जुदेवांचे कायदे नियम तो पाळतालो. प्रेज द लॉर्ड. आनी ज्या वेळार ताका समजलें जेजू ख्रिस्त ह्यो मसीह आसा, तेणी आपलें जिवीत बदललें.
प्रेज द लॉर्ड. त्यांनी आपले जीवित बदलले. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. त्यांनी आपले जीवित बदलले. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. त्यांनी आपले जीवित बदलले. पण हे सगळे भागयेत पावलून कित्याक स्वीकारले? कित्याक भागयेत पावलू पवित्र पुस्तक जाणा असले. आमेन. भागयेत पावलू ते पवित्र पुस्तकाची हर एक वस्तू खबर असली. प्रेज द लॉर्ड. हर एक वस्तू खबर असली आणि त्या वस्तू प्रमाणे भागयेत पावलून आपले जीवित देवाक समर्पण केले. प्रेज द लॉर्ड. ते वस्तू प्रमाणे. हालेलुया. ते वस्तू प्रमाणे. आणि ज्या वेळार तेका सजमाले ह्यो आनीक कोण ना आसा, ह्यो जेजू ख्रिस्त आसा, जे पवित्र पुस्तकान तेचें नांव आसा ते देखून तो म्हणटा, म्हणजे पवित्र पुस्तका प्रमाणे ख्रिस्त आमच्या पातका पासत मेलो. प्रेज द लॉर्ड. कितें म्हणटा? पवित्र पुस्तका प्रमाणे ख्रिस्त आमच्या पातका पासत मेलो. आमेन. तुका आतां कसलेय तुज्या लायफान कसलेय प्रॉब्लेम येयना, कसली तुमकां त्रास जायना, कित्याक जेजू ख्रिस्त आमच्या पातकान पासत मेलो. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. आमच्या पातकान पासत मेलो. पळय देवाचें उतर कितें म्हणटा तें, ख्रिस्त आमच्या पातका पासत मेलो. आमेन. आमच्या पातका पासत मेलो. आनी हे पवित्र पुस्तकान बरयलें. हांव तुमचो फोकस खंय दिवंक सोदता आज? पवित्र पुस्तकान. म्हटल्यार पवित्र पुस्तक हें खरें आसा. पवित्र पुस्तकाच्या भायर शिको नाकात. पवित्र पुस्तकान आसा तितलेंच शिकात. प्रेज द लॉर्ड. वाडटाल्यात. पवित्र पुस्तकान जितलें आसा तितलें शिकात. वाडटाल्यात. पवित्र पुस्तकाच्या भायर जर गेल्यात तर खंय तरी वेगळ्या जागेर सांपडटाल्यात. आमेन. वेगळ्या जाग्यार सांपडटाल्यात. पळयात देवाचें उतर हें सामर्थ्यशाली आसा आनी ते दोनूय वाटांनी पाजायलेले तलवारी भाशेन आसा. प्रेज द लॉर्ड. दोनूय वाटांनी पाजायलेले तलवारी भाशेन. दोनूय वाटांनी पाजायलेले तलवारी भाशेन. आमचे जिवीत देवाक भेटोवया. आमचे जिवीत देवाक भेटोवया. प्रेज द लॉर्ड. आमचे जिवीत देवाक भेटोवया. पळयात पवित्र पुस्तका प्रमाणे. प्रेज द लॉर्ड. पवित्र पुस्तका प्रमाणे. पवित्र पुस्तका प्रमाणे. हांव कितें सांगूंक सोदता? पवित्र पुस्तक हे हाय प्लेसीचेर आसा. देवाचें उतर हे हाय प्लेसीचेर आसा आनी देवदूत पासून ते फॉलो करतात तेच्यो आज्ञा. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. देवदूत पासून तेच्यो आज्ञा फॉलो करतात. म्हाका आनी तुका करूंकूच जायो. करूंकूच जायो. आमेन. करूंकूच जाय. पळयात कितकें सोबीत उतर हें. आयज म्हाजें जिवीत बदललें हें उतरा वरवीं. 1 Corinthians chapter 15 verse 3 and 4. हांवें मानून घेतलें तें हांवें तुमकां शिकयलें. पवित्र पुस्तका प्रमाणे ख्रिस्त आमच्या पातका पासून मेलो. ताका निकी पिलो म्हणटा आनी पवित्र पुस्तका प्रमाणे तो तिसरे दिसा जिवंत जालो. आमेन. ग्लोरी. पवित्र पुस्तक. हांव पवित्र पुस्तकाचो चड मोग करता कित्याक तेणी म्हाका सच सांगलें आनी तेणी म्हाका सर्गा राज्याचें दायजी केलें. आमेन. हांव पवित्र पुस्तकाचो म्हाजें चड मोग करता कित्याक त्या पवित्र पुस्तका वरवीं म्हाजें जिवीत आज शासनाचें जिवीत जालें. आमेन. त्या पवित्र पुस्तका वरवीं म्हाजे भितर थामान आसलेली झर व्हांवली. त्या पवित्र पुस्तका वरवीं म्हाका जेजू ख्रिस्त सच सजमालें. त्या पवित्र पुस्तका वरवीं म्हाज्या कुडीन कसलीच पिडा कसलेच रोग रावंक ना. त्याच पवित्र पुस्तका वरवीं आयज हांव सताचो झेंडो घेवन चलता. आमेन. हालेलुया. सो तुमकां पासून तें सत स्विकारूंक जाता. पवित्र पुस्तक वाचात. कितें बरयलां तें पळयात आनी त्या प्रमाणे चलात. मनशांच्या कायद्या प्रमाणे चल्ल्यार सर्गीचे रास मेवना ना. देवाच्या उतरा प्रमाणे चल्ल्यार जेजू सांगता हाका रावोंक मेवता. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. मनशाच्या कायद्या प्रमाणे केल्यात न्हू बाबा खंयच रावतले. देवाच्या उतरा प्रमाणे केल्यात तर सर्गा रास मेवतले. आमेन. सो गॉड ब्लेस बाबा. कितले सोबीत पवित्र आत्मा तुमच्या लागीं उलयता आनी तो बरो आसा आनी हांव ताका मान दिता. हांव तसो मोग करता आनी तुमी पूण फक्त ताचो मोग करात. आमेन. कित्याक तोच तो सताचो आत्मा. तो तुमकां सच शिकयता, तुमकां स्वतंत्र करता आनी तुमकां सर्गाच्या राज्याचे अधिकारी करता. आमेन. गॉड ब्लेस. थँक्यू जिजस. ह्या दिसा पासून ह्या वेळा पासून ह्या तुज्या उतरां पासून तुजी उतरां साशणीक जिविताची जाका सजमाता तो आपलें जिवीत बदलता. तुमचो जिवीत बदलता. तो व्हडलें झाड जाता आनी त्या झाडाची फाळ दुसरी खाता. आमेन. गॉड ब्लेस. देव तुमचो मोग करता.